गोवा आयर्न ओर परमनंट फंड आणि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतले पैसे कोरोना व्हायरसा आड मोहिमेत लोकांचे जीव साल्वार करूंक वापरिल्ले ग्रीन एक्टिविस्ट गोवा फाउंडेशनाक नाका. क्लॉड आल्वारेसाच्या मता प्रमाण ह्या पैशांचो कोरोना आड वापर करपाचो केंद्र आनी राज्य सरकाराक अधिकारच ना. ताचे फुडें वचून तो म्हणटा ही खंय राज्याचे तिजोरीचेर मारिल्ली रेड. गोयच्या खण उद्देगाक परत परत कोर्टान वचपी NGO म्हणल्यार गोवा फाउंडेशन. आता मायनिंग फंडातले पैसे सरकार कोरोना आड झगडपाक वापरता ताचे ह्या NGOक उस्तुरे गेला. तांणी गोय सरकाराक चीट बरोवन सांगला ते अशे, केंद्र सरकाराक हे फंड कोरोना आड झगडपाक वापरपाचे अधिकारूच ना. वापरले जाल्यार ती अर्थीक रिसोर्सिसाचेर मारिल्ली रेड थारतली. एके वटेन देश कोरोना आड झगडटा, शक्य ते सगळे पर्याय आनी फंड वापरून चडांत चड लोकांचे जीव वाटोवपाचो प्रयत्न करता. मात गोवा फाउंडेशनाक हे फंड वापरपाचो निर्णय बेकायदेशीर दिसता. वापरलो जाल्यार परिणामांक तयार रावात अशी शिटकावणी क्लॉड दिता. मायनिंग फंड फक्त मायनिंग वाठारांतल्या लोकांच्या उदरगती खातीर वापरपाक जाय. ताका लागून हो फंड COVID-19 खातीर वापरप अशें चिंतप पासून चुकीचे. जीव वाटोवपाचे हे सगळे प्रयत्न गोवा फाउंडेशनाक स्कॅन्डल कशें दिसता. सरकार हे रिसोर्सीस घेवन फुज्जो मारता असोय क्लॉडाचो तर्क. गोवा आयर्न ओर परमनंट फंडाचेरय रेड मारली जाल्यार ताचो विलो आडोवंक सुप्रीम कोर्टान वतले, जंय हो प्रश्न प्रलंबीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.